सुरुवात केली घेऊया I11 page 120 I11 Dobrodido, aici starci Polidana, Degoita, Father Pauli Lobo, आमच्या वारडाचो कलागूट लिडरीचो डीन तो आनी पाद्रीगार कलागूट इगोर्जीचो आमी ताका सगळीं वळखता आमंत्रण स्विकारून दिसाची भेट भेटोवंक आनी उद्या उतराची बोडणी घेवन ताणें वैकार देखून ताका लेगीत वाचता आनी ताचे पासत मागापूर मागता जायतो 12 आसतनाय ताणें आमकां हांगासर येवन वैकार दिलो आयज ताचे पासत आमी मागता ताका तेच बरोबर बाबूनाज कैतान पेरेरा आपलो वाडदीस समोरता ताचे पासत आमी मागया नंतर एकल्याच्या हाती इतिहासां मिसाची भेटेन घेवन वेदीक करून फश्टो तेन्नाचो उदास करून जाणी आपल्या पासत माग म्हणून सांगला तांचोय उदास करून ही मिसाची भेट आमी घेतली बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नामे आमच्या सूर्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकू तुमचे सगळे आसूं प्रितीवोन भयणी भावांनो आयज जावन आसा प्राचीन कालाचो दुसरो आयतार आनी हो आयतार पवित्र बागमनाक भेटयला जेजून आपलो सोडवणेचो भाव बापाच्याच कुल्ल्याक जाप दी आनी ताचे कुशे प्रमाणे चलून शांती पावयलो आपल्या जिवितांत बापाच्या उतराक मान दिवन बापाक ताणें संतोष हाडलो आयच्या सेवा धर्माचो विशय ताचे आयकात जेजूचे देखीन चलून आनी ताचे उत्तर आयकून
बापाक संतोष हाडून आमकां उस्तायता. तरुट्या मनान आनी आयत्या काळजान जेजूचे आयकून आनी अशें बापाच्या काळजाक संतोष हाडटली ताची अपुरबायेची भुरगीं म्हूण दाखोवन पडुया. आयज त्याच बरोबर पवित्र बाळपणाक भेटयलो आयतार आमी मनयता. पाप साहेबा खाल वावुरतली पवित्र बाळपणाची संस्था भुरग्यां सगळे मिशनरी म्हूण खूब जावन आनी मिशनरी वावराक तेंको दिवन वावुरता. आमच्या भुरग्यां सगळे असलेच मिशनरी म्हूण आनी उर्बा दिसान दीस वाडोवन ती जेजूची उर्बेवण मिशनरां जावन पावंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान बापा लागीं मोयपाशी मोगान मागुया. बाबा बहिणीनो, प्राचीन काळात आमी आसा देवाची काकूत आमी मागता. आनी ह्या प्राचीन काळात खुर्साचेरूय नदर आमी घालता. आनी आयज आमी खुर्साचो नियाळ करूंक आयल्या. मीस कालवार प्रकारार केल्ली भेट दर मिसाचे भेटीन देव आमचे लागीं उलयता. जशें आयज सुरवातेच्या उतराक म्हणलां, ताचें आयकात हो म्हजो अपुरबायेचो पूत. तर देवाचो उलो आयकून आमचें मन काडीस तयार जालें. पातकांचो उगडास करून पातकांची दूख दवरली आनी देवा लागीं आनी एकामेका लागीं मोगसणें मागून म्हणया, हांव पातकी संत पेटा पेटा आनी तुमकां मोगाळ दिलो म्हज्या दुयेंतीचो दूख सोडटा. मनाची दूख आनी विचारून वायट वळून सोडून आमी कसलेय पातकां पेटल्या. आमचो अपराध आमचो अपराध म्हजो अपराध. देवाच्या लागीं सदांचो वांगडी सगळ्या देवतांक आमी मागतात. आनी तुमकां मोगाळ दिलो म्हज्या लागीं आमच्या सगळ्या लागीं आनी देवताक सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भरसून आमकां सासणाच्या जिवितात प्रभू. सासणाच्या देवा, तुज्या प्रितीवंत पुताक आयकून तुवें आमकां फर्मायता. तर तुज्या उतरान आमकां पोस आनी आमची अंतस्करणां नितळ करून तुज्या मुखामळाचो परसो भोगूंक आमाक सुमेस्तान पावय म्हूण मागता. आमच्या सगळ्यांक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो बरो देव तुजे सगळे कुडीत आपणेच्या एकवटान जी एकांग्राज चलयता सासणाच्या सासणान. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचलो त्या दिसांनी देवान
आब्रामाची परीक्षा करून घेतली. ताणें ताका उलो मारलो, आब्राम, आब्राम. ताणें जाप दिलो, हो पळय हांव आसां. देवान म्हणलें, इजाकाक तुज्या एकल्याच मोगाच्या पुताक घे आनी मोरयेच्या देसान वच. थंय हांव तुका दाखयतलो त्या दोंगरार तूं ताचो होम करून भेटयतलो. त्या बरोबर वाटेक लागले आनी देवान सांगलेल्या जाग्यार पावले. थंय आब्रामान एक वेदी उबारली. मागीर आब्रामान आपलो हात उखल्लो आनी आपल्या पुताचो जीव काडपाक हातान एक सुरी धरली. पूण सर्वेस्पराच्या पुतान स्वर्गांतल्यान ताका उलो मारून म्हणलें, आब्राम, आब्राम. ताणें जाप दिली, हो पळय हांव आसां. देवदूतान म्हणलें, तुज्या भुरग्याचेर हात घालूं नाका, ताका कसलेंच वायट करूंक नाका. तूं देवाक भियेताय म्हूण हांव आतां जाणा. म्हजे खातीर तुज्या पुताक, तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका ओरपूंक फाटीं सरलो नाय. तेन्ना दोळे उबारून आब्रामान एक मेंढरो देखलो आनी आपल्या पुताच्या जाग्यार ताचो होम करून भेटयलो. सर्वेस्पराच्या दुतान दुसरे फावटी स्वर्गांतल्यान आब्रामाक उलो मारलो, म्हज्याच नांवान हांव सोपूत घेतां. असो सर्वेस्परूच उलयता हे भाशेन तुवें केल्लें देखून तुज्या पुताक, तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका समोरपूंक तूं फाटीं सरलो नाय देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो. तुजी सोसोत हांव मोलबाच्या नखेत्रा परी आनी वेलेचे रेवेचे कोणया सारकी वाडयतलो. तुजी सोसोत आपल्या दुस्मानाचे शारां जिखून घेतली. तूं म्हजे कुशीक कालतो रावला देखून तुजे सोस्तीचें नांव घेवन प्रितुमी गेले सगळीं राष्ट्रां आपणाक आशिर्वाद मागतलीं. देवाचें उतरें. आमचो जबाब जावं दी. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नदरे मुखार आमी चलतले. सगळीं म्हणया, जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नदरे मुखार आमी चलतले. कोणती चुकीन हांव सारकोच बुडला अशें उलयतना पर्यंत हांव विस्वास दवरतां. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्ताचें मरण भोव मोलादीक. जबाब, जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नदरे मुखार आमी चलतले. हांव तुजो चाकर सर्वेस्परा, तुजो चाकर हांव, तुजे चाकुनीचो पूत. म्हज्यो सांखल्यो तुवें तोडून उडयले. सर्वेस्पराचें नांव घेवन तिनवासतेचें बलिदान भेटयतलो. जबाब, जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नदरे मुखार आमी चलतले. सर्वेस्पराच्या घराच्या आंगणान तुज्या मार्गा बेदी मदें जेरुसलेम सभेमाचार सगळे ताचे पोरचे मुखार सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगोळ्यो पाळटलो. जबाब, जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नदरे मुखार आमी चलतले. भगवान पावलो रोमकारान बरयलेले चिटी वेले वाचो. बाबा भयणानो,
देव जर आमचे वाटेन आसा, आमचेर आळपण आसत, देवाक आपल्याच पुताक वाचूंक ना, पूण आमचे खातीर ताका पराधीन केलो म्हणटोच हे देण्या बरोबर सगळी हेर उपकार तो आमकां दितलो हाची आमकां खात्री आसूंक जाय. देवान विचून काडलेल्या तांचे कोण तरी गारडे करी, देव चोर बोगसोडे दितात, कोण तरी कासीचे फरमण मारी, जेसू क्रिस्त अशें करी. तो न्हूच आमचे खातीर मेलो, पूण मरणांतलो पुनः जिवंत जालो आनी देवाच्या उजव्यार उबो रावन आमचे खातीर विनवणी करता. देवाचे उतर उद्गार. लोकलोकीत कुपांतलो बापाचो तालो आयकूंक आयलो. हो म्हजो पूत खेरीत आकुरबायेचो, ताचे तुमी आयकात. सगळेच तुमची सवय आसूं. मार्को परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. आपल्या कुश्टा मरणाची खबर सांगून 6 दीस जाल्या उपरांत जेजू पेद्रू, जाकोबाक आनी जोवामाक आपणा बरोबर घेवन एका उंच दोंगरार गेलो. थंय ते एकोडे आसले आनी तांचे मुखार ताणें आपलें रूप बदल्लें. ताची आंगोस्तां लोकलोकीत आनी संवसारांत मडवळा लागीं धवी करूंक जायना तितली इमावरी धवी फूल जाली. आनी मोइजेसा बरोबर एलिशा तांकां दिश्टी पडलो आनी ते दोगूय जेजू लागीं उलयताले. तेन्ना पेद्रू उलोवन जेजूक म्हणलें, गुरुजी, आमी हांगासरूच आसल्यार बरें. तो 3 तोंब उबारले, एक तुका, एक मोइजेसा आनी एक एलिशा. कितें म्हणचें तें तोच नकळो आसलो. ते भिवन कापलोले आनी एका कुपान ताचेर सावळी घाली आनी कुपांतली अशी एक जाप जाली, हो म्हजो मोगाचो पूत, ताचें आयकात. आवचुकूच भोंवतणी वोदोर मारून जेजू बरोबर आपणा बरोबर आनी कोण तांकां दिश्टी पडलो ना. दोंगरा वेले देंवतना मनशाचो पूत मेल्ल्यांक पुनून जिवन जायसर बेकरा ते कोणाकूच सांगी नाकात म्हणून ताणें तांकां हुकूम केलो. पुनून जिवन जायसर हें कितें काय म्हणून एकामेका कडेन विचारून तांणी ही आज्ञा आपणा भितर सांबाळली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. बाबा भगिनीनो, प्राचीन काळात खुर्साची लग्न जाता आनी खुर्साचो नियाळे लग्न जाता आनी आयज खुर्साचो नियाळ करूंक आमी आयले. खरें म्हणल्यार सगळ्यांक खुरीस आसा. खुरीस नासतना कोण ना, पूण कोणाक खुरीस नाका. हांवें नाका म्हणलो म्हूण म्हज्या जिवितांत खुरीस येनासतना रावना. कित्याक खुर्सा वरवीं तूं ताचो पाटलाव कर. तुका जर खुरीस ना, तूं ताचो पाटलाव करतली. खुरीस खुणाक
समाजाक आनी संवसाराक सांगपाक की हांव जेजूचो पाटला आसा. थोड्याचे पुलीस ल्हान तर थोड्याचे पुलीस व्हड, पूण जण एकल्याक आपलो पुलीस जोड. म्हाका दिसता हांवूच एकलेंच पुरसांत चेपला. तुका दिसता ह्या संवसारांत हांवूच एकलेंच पुलिसाच्या भारान पडला. दुसऱ्यांची खुशाल आसा दिसता, पूण सगळे पुलीस आसा आनी सगळ्यांक पुरसांतल्यानूच जेजूचो पाटला करचो पडटा. सगळीं पुलीस वतात आनी सगळ्यांक पुलीस व्हरोंकूच जाय. तुजो पुलीस म्हज्या व्हरोंक जाय तो तुवें व्हरोंक जाय. पूण वतना जायते कशें वता, थोडी भिरमता, बेजार जाता, गुणगुणटा, केसो दिवो काकूच नाकलो आनी आयज आनी कोण म्हणटालो देवा गळ्या मागीर फूल पडना तें दिसता. हांव कितलें पोसता, हांव कितलें भारान चेपला ह्या दिश्टी पडना, तेज्या दोळ्याक फूल पडना. आनी तूं आनी हांव जायते पडले कशें भिरमोन, बेजार जावन, तिडक्यो तोंड काळें करून पुलीस वता. अशे भाशेन पुलीस वयल्यार त्या पुरसाक आनी तुज्या पोस्टाक मोल ना. थोडी पुलीस वता नशीब म्हाजें, कितें करतलें, नशिबान ना तें व्हरोना, तें चुकता. नशीब म्हाजें, नशिबान निर्माण तें व्हरोंकू जाय. पूण नशिबार व्हरोन पुलीस वता आनी नशिबार व्हरोन जेजूचो पाटला मोगान. आनी नशिबाक रडोन खुर्साक बॅग मारल्यार खुर्साचें मोल तुका मेळना आनी खुर्सांतल्यान आसलेली कृपा तुका फावो जाय. थोड्यो पुलीस उबारतात, वतात आपणेच येतात. ह्या दोतोरागेर गेले, ह्या हॉस्पिटलांत गेले, ही वखदां घेतली, ते सांगता तें केलें, सगळें केलें. आतां कितें करतलें, आतां व्हरों पडलें, आतां आनी कांय उपाय ना. म्हणटच सगळें हांव करतां आनी म्हजे लागीं कांय आनी उपाय ना म्हूण समजता आनी मागीर हांव सांगता. पूण थोडीं आसा हो पुलीस वता. देवाची मोहीम, देवाची खुशी, देवाची येवजणी. आनी जेन्ना तूं आनी हांव ह्या मनान खुर्साक बॅग मारता, देवाची येवजणी, देवाची खुशी. आनी जेन्ना देवाची खुशी म्हूण हांव खुर्साक बॅग मारता तेन्ना पुलीसूय ल्हव जाता आनी पुलीस व्हरोंकूय बळ मेळटा. जेजूकूय पुलीस नाका. जेत्समानीच्या मोड्यान ताणें मागणें केलें, बाबा म्हाका नाका पुलीस, म्हाका नाका हें मरण, म्हाका नाका हें पोस्ट. मनीस कसो मागता, पूण मागणें सोंपयतना म्हणटा तुका तर जाय ह्या पोस्टाचें पात्र हांव पियेलो वता. तुका जाय तुजी खुशी जाल्यार हांव ती खुशी मानता. भोव थोडी ह्या मनान केल्या देवाची खुशी. देवाक जाय आनी देवाक जाय जाल्यार ताचे येवजणेक हांव मान पावयता आनी म्हजी पुरसांची वाट करता. हांव कुमन्यांव बीन वयतालों आनी कुमन्यांव आमी चडसो जाणांक दुयेंतीर पिडेस्तार करता. आनी कुमन्यांव वता आसतना एक कॅन्सर पेशंट आसलेले हांव वयतालो आनी कॅन्सराची पिडा आमी जाणा कितली पोस्टां येता. हांव जितली फावटी वेतालो तेन्ना ताचे पोस्ट पळोवन म्हाका दूख जाता.
निमण्या दिसांनी तिच्या गोश्ट वाडले, पोटांत उदक जालें, तळमळटाली, वळवळटाली, तिचे बेडी कुशीक पुलिसूय आयली. आनी एक दीस पुण्य जालें, गेल्या उपरांत हांवें म्हणलें, माय तुका जाय ते त्रास जाता, तुका जाय ते गोश्ट फादर तिची उतर जेजून भितूर सोशिल्लें हांव कित्याक सोंसपाक ना, हांव वापरलो. जेजून कितलें सोंसलें हांव कित्याक सोंसपाक ना. सदां दिसा बसली एकली धूव माद्र तिची, म्हणून हांवें तुवें तुका मेळयल्ली म्हाका एक पिडा कित्याक, म्हाका एक कश्ट कित्याक. हांव सदां दिसा येतालें म्हाका एक कॅन्सराची पिडा कित्याक. जेजून कितलें सोंसलें हांव कित्याक सोंसपाक ना. बाबा भयणांनो, आमी सगळीं पुलीस काडटा आनी पुलीस काडटना आमी कपालाक हात लायता, काळजाक हात लायता आनी दोनूय भुजांक हात लायता. हांव म्हाका तुमी लायतात जाल्यार थोडी एक करता म्हाका तेगे भूज खंय आहा तें हांव नको, तेगे काळीज खंय आहा तें हांव नको आनी तेगे कपाळ खंय आहा तेंय हांव नको. पूण पुलीस काडटा आसतना ही भाशेन ना, कपालाक हात लावंक जाय, काळजाक हात लावंक जाय आनी दोनूय भुजांक हात लावंक जाय. जेन्ना तूं कपालाक हात लायता तेन्ना तूं स्वत मानता, जेजू तूं म्हजो सोदवो जाय, हें हांव स्वत मानता. हांव तकलेक हात लावन हें भावार्थाचेर स्वत ओळखून घेता आनी म्हणटा, जेजू तूं म्हजो सोदवो जाय. तूं काळजाक हात लावन म्हणटा की जेजू म्हजो मोग केला, देवान म्हजो मोग केला. जॉन चॅप्टर 3:16 देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो आनी आपल्या पुताक दिलो. म्हणटच काळजाक हात लावन तूं स्वत म्हणटा की ह्या क्रुसा वरवीं ताणें म्हजो मोग केलो, क्रुसार मरो पर्यंत ताणें म्हजो मोग केलो. आनी ह्या क्रुसाक हात लावन पवित्र आत्म्याक उलो मारता आनी पवित्र आत्म्यान तुका आनी म्हाका म्हजो पुलीस स्वरूप आदार दिता. पवित्र आत्मा जावन आसा पळय, तुका आनी म्हाका म्हजो पुलीस स्वरूप. म्हणटच पुलीस काळ कपालाक हात लावन स्वत मानलो, काळजाक हात लावन तो मोग म्हणून आनी भुजांक हात लावन पवित्र आत्म्याक उलो मारून पुलीस स्वरूप आदार केलो. पुलीस काडटच तुमी देंवचार पळोवन वयता आनी देखून खंय एक्सिडंट जाता, कोण एक्सिडंट जावन वता ती आमच्या पुलिसांक हाडचो. कित्याक एक फावटी पुलीस काडलो जाल्यार सयतान घेवन पळोवन गेलो आनी देंवचार वर्साक गेला. आनी देखून जेजू जेत्समानीच्या व्हड्यान गेल्या आयताराक आमी पळयलां ताका खुर्सान वचूंक दिना, शॉर्टकट मारूंक लायता. फातराचे उडे कर, वयल्यान उडे मार, म्हाका नमस्कार कर, जेजू ताळमेन पडो. म्हणटच जेन्ना हांव पुलीस काडटा सयतान पळोवंक लायता, जेन्ना हांव जेजूचें नांव घेता सयतान पळोवंक लायता. आमी बसीन चडटाना, घरांतली भायर सरतना, मोटराची गाडी चलयतना पुलीस काडटा बसता. पुलीस काडप म्हणजे देवाक उलो मारप, दुनियान म्हज्या आदाराक तूं पाव. आमी सांजेचे प्रार्थना करतना हे भाशेन म्हणटा, दुनियान म्हज्या आदाराक तूं पाव आनी पुलीस काडटा. म्हणटच पुलीस काडप म्हणजे देवाक आदार दी यो म्हणून मागप. पुलीस काडप म्हणजे देवाक सांगप, सायबा म्हाका आदार दिवंक तूं म्हज्या आदाराक तूं पाव. एकलो तरणाटो म्हणटा, फादर हांव सदां मिसायल
फ्रेंडा बरोबर केन्नाय हॉटेलांत बसता, केन्नाय आमी फ्रेंड कशे जेवणाक बसता. पूण हांव नको म्हणटा, हांव जेवण जेयता आसतना पुलीस काडून कित्याक वचता, घरा काडटा. पूण ह्या हॉटेलांत जेवणाक बसतना हांव पुलीस काडून कित्याक वचता. हांव नको तितून तूं म्हणटा आतां आमी काडी नाय, तो तरी घरा काडटा, हांव घरा कडेन काडटा, हांव हॉटेलांत येवंक पुलीस काडप म्हणजे देवाचें मेसावण घेवप. वखदां पासून आमी घेताना देवाचें मेसावण घालून घेता. ती गुळयो जावं, ती शराब जावं, ती आयुर्वेदीक जावं, कितेंय जावं, पुलीस कार्ड आमी घे, ही मायची गरज ना. आनी आमची पुर्वज आमी सांगता बाबा पुलीस कार्ड. ल्हान आसतना पासून एकली हिंदू भयण सांगता आपली जिविताची गोवायकी म्हणटा. आपूण म्हणटा कितें तरी करतना पांयांक कितें रगत येता, आनी थंय क्रिस्तांव कोण तरी आसले ताणें सूत घेतलें म्हणटा आनी म्हाज्या गायेचेर पुलीस काडलें, रगत बंद जालें. म्हाका गांवा जालो, रगत व्हांक लागलें, पुलीस काडलो सुताचो, गांव रगत बंद जालें. खुर्सार पदवी आसा. There is power in the cross, but if you believe in that cross, देखून भाग्यवान पावलो म्हणटलो थोड्यांक पुलीस पिशा पडटा, पूण बाबार दोतोल्याक ही जाणबाय आनी शक्ती. बाबार दोतोल्याक पुलीस जाणबाय आनी शक्ती. आनी देखून तुका आनी म्हाका पुलीस जावंक जाय, शक्ती पुलीस जावंक जाय, जाणबाय. पिशेपण बाबार धरिना तांकां तें पिशेपण. पुलीस काडटा आसतना आमी 5 बोटां वापरता, आनी पुलीस काडटा आसतना हांवें 5य बोटां वापरूंक जाय, आनी 5 बोटां जेजूचे 5य घाले. आनी जेन्ना हे 5य बोटां म्हज्या कपालाक लायता तेन्ना ह्या 5य गायांचो हांव उगडास करता. आनी देवाचें उतर म्हणटा ताच्या गायांनी आमी बरीं जालीं. आनी देखून हो पुलीस काडून हांव पेकोवणी मागोवन घेता. हो पुलीस काडून हांव जेजूच्या गायांनी म्हाका पेकोवणी मागता, ताच्या गायांनी आमी बरीं जालीं. आनी देखून पुलीस काडटना एका बोटान काडूंक जायना. हो पुलीस न्हू, हें कितें हांव नाका, हेंय हांव नाका, कितें हांव नाका, हें नाका, हांव नाका. तुका जर जेजून तुजो मोग केला म्हणून ओळखून घेता, हे 5 गाये तुजेचे, आनी हे 5य गाये तुजेर घेवन जेजूचें अमोलीक रगत तुजेर रोखून तूं बाबार्थाची वाट चल. आयच्या पयल्या वाचपान अब्रामाची खबर मेळ्ळी. पिसो लोक म्हणटालो पिसो आपल्या भुरग्याक युध्द भेटोवंक येता. पूण जें कितें देवाचें पिशेपण, मनशाचें पिशेपण, देवाचें शाणेपण, तुज्या पुताक घे आनी म्हाका युध्द भेटय आनी बरे भशेन जर आमी तें वाचप, देव ताची परिक्षा करूंक सोदता. देव ताच्या बाबार्थाची परिक्षा करता. आनी जायते फावटी देव तुका पुलीस दिता तुजी परिक्षा करूं. जायते फावटी देव तुज्या जिवितांत इल्लोसो पुलीस दिता तुज्या बाबार्थाचो परिक्षा करूं, टू टेस्ट युअर फेथ. कित्याक जायते फावटी पुलीस येतूच आमी देवाक सोदता.
जायते फावटी पुलीस येतच आमी देवासाठी पयस मनाक करा इतली भागयून कशें म्हणटाली सायबा म्हाका बेगीन मरण धाडनाका आनी म्हाका बेगीन स्वर्गार व्हरनाका कित्याक स्वर्गार पोस्ट ना म्हाका थोडे तें संवसारांत दवर म्हाका थोडे पोस्ट सोंसून दी भागयून ती म्हणटा सायबा म्हाका इतले बेगीन मरण धाडनाका आनी स्वर्गार व्हरनाका कित्याक स्वर्गार पोस्ट ना लेट मी सफर लिटल मोर फॉर यू आनी देखून आमी म्हणटा संस्थाचो भागयून पोस्टांतल्यान भागयून कोण मेळटा पोस्टांतल्यान तूं भागयून जाता आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां एक पेद्रू मेळटा जो हांव आसा जेजू आयज ताका दोंगरार घेवन वयता पेद्रू पयलीं आडको जेजू खुर्सार व्हरोंक दिना जेजू जेन्ना आपल्या पोस्ट मरणाची खबर सांगता तो म्हणटा हें तुका केन्नाच घडोवंक नाका आनी हें तुका हांव केन्नाच घडोवंक दिवचें ना जेजू म्हणटा सैतानाक पयस हें तुजें न्हू हें सैतानाक सांगलेलें म्हाका खुर्सार वचोंकूच जाय म्हाका कालवार वचोंकूच जाय हांवें पोस्ट मरण सोंसूंकूच जाय ही देवाची गोश्ट तूं आडकोण हाडटा आनी आयज दोंगरार व्हरून आपलें रुपांतर दाखयता पोस्ट सोंसल्या उपरांत मरण सोंसल्या उपरांत हांव परजोडटलों म्हजें रुपांतर जातलें हांव तुमच्या सांगात सदां उरतलों हें आदी फुडें जालें म्हणटच पोस्ट शेवट न्हय पोस्टा फाटल्यान आमी म्हणटा जैत आसा पोस्टा फाटल्यान नवें जिवीत आसा खुर्सा फाटल्यान देवाची येवजण आसा आनी देखून आयज आमी सगळीं त्या खुर्साचेर नदर घालूंक जाय तुजो पुलीस सुबार चलये म्हजे फाटल्यान हो जेजूचो उलो तुका आनी म्हाका एकलो भाव आसा फादर हांव न्यूझिलंडाक वयता न्यूझिलंडाक वयता ओय मातशी तुजी बूद जाय म्हाका बाय भुरगीं आसा पूण न्यूझिलंडाक कोण ना हिंगा गोंयांत कांय जायना फाटी वयता वच गेलो गेल्या उपरांत सर्वीस सोडून गेली फादर फाल्यां इंटरव्यू आहा मागा बरें म्हणलें मागता इंटरव्यूसान येवन फोन केलो फादर इंटरव्यू पास जालो म्हाका कामाक आपयलें पूण कितें ना एक कंडिशन घातला आपूण म्हणटा पास जालो सगळे जागे म्हाजे हात दिलो म्हणटा हात दितानाच म्हाज्या हाताचेर ताणें पुलीस पळयली बस 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 म्हणूंक लागलें तूं सिरीज पास जालो सगळें जालें पूण हें तुवें काडून घेतलें हो पुलीस तुजो काडून उडोवंक जाय पुलीस काडून जाय फादर तेणें पुलीस काड म्हणटा कितें करूं हांवें पुलीस तुगेलो मार्केट सरकार ना हें काडलें जाल्यार बायल भुरग्यांक सगळ्यांक घेवन यो म्हणटा आपणें सांगलें म्हणटा हें काडूंक जायना तें कातीन कुसूंक जायना कसलेंच लिक्वीड घातल्यार तें वचना ना फादर तेणें सांगलें म्हणटा सर्जरी करता आमी देसले सगळें आमी करता म्हणलें तुवें कितें चिंतलां हांव घुस्पलां फादर कितें म्हणलो हांवें तुजो बाबा तूं जबाब दी आपणें सांगलें म्हणटा दुसरे दिसा म्हाका सर्वीस नाका म्हाका पुलीस जाय आनी मागीर म्हणटा थोड्या तेंपान आपणाक आनी सर्वीस मेळ्ळी तेच्यावरून बरी ताणें खुर्साची खबर करूंक ना आनी बरी सर्वीस मेळ्ळी
आनी म्हजी बायल भुरगीं म्हज्या सांगातार परदेसांत पावतात. If you believe in the power of the cross, you will experience miracles in your life. If you don't believe in the cross, you will not experience miracles in your life. उभी राहून आमचो बाबा करूया. स्वतमंतान देवा, स्वर्ग पदवीदार बाबा, स्वर्गान आनी पृथ्वीच्या उष्णादार आणि जेजू क्रिस्तार ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं विसवा आंकवारी उलयतान सरमलो पोंस पदकाल आनी खूस सोसले ताका प्रसाद चडलो तो मेलो ताका दिलो तो मेल्या मदीं मेवलो तिसरे दिसा मेल्यान दोचून जालो स्वर्गात चडलो स्वर्ग पदवीदार बापाच्या कुसऱ्यांत बसलो वेदांची आनी पित्यांची मुंचकी करून येतलो स्वतमंतान पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सोयी वखदांचा एकदार आत्म्याचे मोक्ष घेतले निश्चय जीवन सासणेचे जिवीत आमेन. आमची माती आनी आमच्यो गरजो देवा मुखार घालुया. पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आपले पोरचे देवाच्या उतराची गोडसाण वाडटाना देवाच्या उतराक मान दिवन आनी ह्या उतराच्या उजवाडाक आपल्या जिविताची पावलां मारूंक शिकोवन तांकां बाबाचो आदार मागुया. आमच्या सरकारी राजकीय आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी पोरजेच्या हुस्क्या गोंदीचे ताले आयकून पोरजेक बऱ्याक पडटले तसलेच निर्णय घेवन आनी ते वेव्हारांत घालून तांकां बाबाचो आदार मागुया. हो प्राचीन काळ आमच्या जिविताचे रुपांतर करून देवान आमकां दिल्लो सुयेग जावन आसा. आमचे आदले पातळी जिवीत सोडून नवे कुरपेचे जिवीत आपणाक जेजूच्या मोहिमेमून रुपांतराचे भांतेनी जावच्या बाग मेळून बापा लागीं मागुया. आमच्या परिस्थिती संपुश्टार रावना वेळार आमी निराशेपणाक जागो दिना जावन पूण जिविताचे सर बुडितांनी आमचो मोग करतल्या आनी आमची निगा घेतल्या देवाचेर आमचो पूर्ण भावार्थ आनी विस्वास आमी धरून बापाचो आदार मागुया. आयज पवित्र बालपणान भेटयलेलो आयतार पाळटाना आमा सोमेस्तां सोबे आनी अदीक करून आमच्या भुरग्या तरणाट्या सोबे मिशनरी म्हणून आनी उर्बा दिवपास वाडून बापा लागीं मागुया. बाबा ही आमच्या मागणी आहे
आनी तुज्या पुताच्या नांवान मागलोले तूं आमकां दिता. आमचो जण एकल्याचो पुरीस करूं आनी खुर्सांतल्यान तुका महिमा दिवंक आमकां शिकय. ही बाबार्थान केल्ली मागणी आमची आयकून घे तुज्या पुता जेसूचे नांवी. Begonia Medalki Gloria, C1, page 28, C1. विश्वासी देवा, तुझ्या उतराक मोगान फाळो दिवन आमी तुजे विश्वास दवरून आब्रामान आपल्या मोगाच्या एकल्याच पुताक वेदीचेर तुका समर्पिलो. तसोच तुवें तुज्या अपुरबाईच्या एकल्याच पुताक वाटावंक ना. भगवत उतराक चिंतना आमी व्हडल्या मोगान आमचे खातीर ताका खुर्साच्या मरणाक सोडून दिलो. वो तुजो अप्रमीत मोग वळखून तुज्या पुतान खुर्साचे वेदीर केल्लें बलिदान आमी तुका समर्पिता. आनी ताचे वरवीं तुज्या मोगान जावं आमचो जीव, जावं तुजे चाकरेक आमची भुरगीं बाळां, जावं हेर कितेंय तूं मागशी तें उदार काळजान तुका भेटून आमकां बळ दी. तुज्या पुता जेसूचे नांवी. सर्वेस्वर तुजे सोबेन आसूं. आमची काळजां वारुया. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवासूया. सर्वेस्वरा पवित्र बाबा, सोर पदवेदारांनी शासनाच्या देवा, सोर कडेन सततान जेजू क्रिस्तांच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासून पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. गोश्ट मरण, मोहिमेवून पुनर्जिविताची वाट अशें शास्त्रांत आनी पुरावाद्याच्या बरोवपांनी तुवें सांगून दवरलां. ह्या स्वताची आमकां खात्री दिवच्या आपलें मरण कसलें जावचें आसलें तें आदी फुडेंच जेजून शिसांक पळोवन दिलें आनी पवित्र दोंगरार आपले मोहिमेचो कोरसो तांच्या दोळ्या मुखार फांकयलो. देखून स्वर्गीच्या दरबारा सगाती पृथ्वीर थांबोवन आसतना तुजी किर्ती आनी परगडटा आनी तुजे मोहिमेची किर्तन आमी निरंतरी गायता. Oh
पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ते आमकां आमच्या सोयेन जेजू क्रिस्ताची उडाणी जाता आपली सुशेक गोश्ट व्हरून सोसूंक विचार ताणें बघितलो तुका दिनवासून तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच म्हणून जेवण जातच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिनवास ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आदले पियेया ही म्हज्या रगताची कास नव्या आनी सासणी कराराचे मेळोवप पातकांचें बक्षांनी मेळचें तुमचे पासत आनी समेस्त मनशाक आसा तें वाडयतलें हे म्हज्या उगडास हाताळ्या बाबार्थाचो ऊठ परगटुया बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उदार सगळेची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करून आमकां पावपणे देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतेल्या आमी समेस्ता पवित्र आत्म्या भुरगे एकठांय करून आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बाबाक विकनागे आमच्या डोंगी बाबाक आनी सगळे देखीक वर्गां भरगून तिका ती मोगान वाडला पुनर्जन्मपणाचो गर्वसो धरून गेल्यान ते आमच्या बाबाक गोरीची कापता तांकां तुजे इश्टागतीन गेल्यान समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखार पळोवन पावप आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता तुजेच पासत जेजूच्या खुर्साचेर नदर घालून आमचो दिसपटो पुलीस फुडें व्हरून त्याच जेजूचें गोड आनी पवित्र आत्म्याची शक्ती माग आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पती भाग्यन सुसे भाग्यन धरून तुका आनी सरकारान तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर शासनाच्या सुखांत आमकां मांडली तांच्याच सांगाताक तुजी महिमा घालून आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता त्याचे सोरवी त्याचे सुसंगत त्याचे सुखाय पवित्र आत्म्याच्या एकूणान सर्वद्वेदार बाबा सर्व दलांनी वैभव तुझा शासनाच्या शासना बाबा बिनी या खुर्साक पयले चोर हात लायताले आनी चोर हांगार घेवन खुर्साक वताले पूण जेन्ना जेजून ताका हात लायलो तेन्ना तो बरीच पवित्र जाला आनी आयज ह्याच खुर्साचो आमी मोग करता आनी ह्या खुर्साक आमी मान दिता आनी ह्या खुर्सांतल्यान आमकां सोडवण मेळटा आमी सन्मानता खुर्सार वताना पर्यंत जेजून मागणी आयकली खुर्सार वताना पर्यंत जेजून ताका चोराची मागणी आयकली आनी आमी बाबाडली आमी चोरांनी
आमकां इल्लोसो तरी देवाचो मोग आसा आनी आमी तर जेजू लागीं मागले जाल्यार तो आमकां दिनासतना रावत. ताणें आख्खें रगत आमचे खातीर वालोयलां जाल्यार बाबाळकान ताका आमी ह्या वेळार ताणें शिकयल्या मागण्यांतल्यान आमच्यो सगळ्यो गरजो उबारल्या आनी आमकां दिसपट्टो गिरास आख्खाच्या बोक्सांनी ताणण्याचेर जय मागली. आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज सगळ्यांत तुजे कुशीक सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास दिसांनी आनी आमी आमचे चुकलेले गोश्टी तशी आमची पापां मागोस आनी आमकां ताणें म्हणून दवरता वायटांतली आमकां दिता. सर्वेस्परा सुवायटांतली आमकां दिता. दया करून ह्या जिवितांत सहस्राय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुकोवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमोशान उमळयता. तर आमकां तुजे उदार पवित्रीन सोर पात्रांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूतान म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बाबार्थाची दिसता आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताना जो चुलयता सासणाच्या सासणां सुम्याची शांती सदांकाळ तुमची सोबे आसा. एका पेका जेजूची शांती. देवाचे हो म्हजो चड अपुरबायेचो चड मोगाचो ताचे आयका जेजू आयज आमचे लागीं उलयला आनी ह्या वेळार उड्या रुपान तो आमच्या काळजाक येता. ताका घेतिली आनी खुर्साची वाट ताचे मोहिमे खातीर चलतली आनी सगळीं सदांच. Please consider my life, Victoria. D21, page 58. D21.
कापूस सारा देवा तुझ्या मोगाच्या इतल्याच पुताक आमचे खातीर सोडून दिलो आनी ताच्या कुडी रोखड्यान आमकां पोसलाय देखून आमी तुका निर्वासता ह्या पोसनान आनी आमच्या काळजान बाळगिल्ल्या जेजूच्या उतरान आमचें रुपांतर कर आनी आमी तुजी खुशी पाडून सदांच आयकी तुजी मोगाळ भुरगीं जावंक निर्मी तुज्या पुताक जेजूचे नांवी सर्वेस्वर तुमचे सगळे आसूं सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालून वचून दिसपट्टो करीस घेवन जेजूचो पातळाव करून जेजूची शांती करता देवाचे